तांतयां घालपी ऑलिव्ह रिडले कासवाचें अजून मेरेन मोरजे दर्यावेळेर आगमन जाल्लें ना। दर वर्सा नोव्हेंबर म्हयन्यांत ऑलिव्ह रिडले कासवांचें आगमन जाता, पूण दर्या देगेर व्हडा प्रमाणांत लाकडांची पलंगां घातिल्ल्यान आनी आवाजांचें प्रदूषण जाल्ल्यान कासव येनात। देखून सरकारान हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आयज आमी मोरजे तेमवाडा दर्या देगेर आसात आनी ह्या दर्या देगेर फाटल्या 1997 साला सावन कासव संवर्धन मोहीम राबयली जाता आनी जेन्ना 2000 सालान मुखेलमंत्री म्हणून मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री झाले त्या काळान ह्या वाठारात एक वट्ट 500 चौरस मीटर जागा कासव संवर्धन मोहिमे खातीर सरकारान जाहीर केली आणि त्या जागेतूच जो एक टेम्पररी अभ्यास केंद्र आणि जे आता सध्या आमकां दिसता ती लाकड्याची एक सुरक्षित अशी जागा आरक्षित केल्ली आसा। थंय बऱ्यापैकी वाळू आसा। ही वाळू मोव असल्या कारणान जे दर्यांतले कासय येतात त्या कासयंक जी अंडी घालपाच्या टायमार ती वाळू मोव असल्या कारणान बेगीन खड्डो मारपाचो तांकां घाई आसता आणि ती अंडी घालतात आणि झपा वयता। मागीर ते 52 दिसा उपरांत अंडी तातूंतल्यान पिला भायर पडटा। पूण आयज पळयलें जाल्यार आमकां दिसून येता की मोरजे दर्या देगेर जी वाळू मोव आसा ती वाळू मोव गायब जाल्ली आसा। सरकारान पर्यटन खात्यान सेका वेवसायिकांक परवाने दिल्ले आसा, लाकडी पलंग घालपाक परवाने दिल्ले आसा। त्या लाकडी पलंगाचोय व्हडा प्रमाणात अतिक्रमण जाल्लो आसा आणि वाळूतच हे अतिक्रमण दवरतात। त्यामुळे भरतेच्या वेळार जर उदक आयले तर ते उदक त्या लाकडी पलंगाचे पर्यंत पावता आणि ती वाळू नष्ट जाता। ही वाळू सुरक्षित रोवपा खातीर केवळ तेमवाड्यात जी आपली जागा सुरक्षित दवरलेली आसा सरकारान कासव खातीर तीच वाळू सुरक्षित दिसता आमकां। हेर वाठारात तशी वाळू ना, त्या वाठारात व्हडा प्रमाणात आपले लाकडी पलंगाचे अतिक्रमण जाल्लो चित्र दिसता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।